you will be getting all your dry waste and mixed waste over here. Uh, from that, once we get in a 5-ton dumper, we will be getting, we are mounting a ramp over here. From this ramp, the material will go into the pyrolysis chamber. In the pyrolysis chamber, it will be heated to around 250 to 300 degrees. It will turn to char, the coal, and that coal will be used in the gasifier, where it will give the required temperature for heating the incoming material. So that is the basic system that we are following. But in that case, if you have a sanitary napkin and all also, the internal temperature of the gasifier is around 1200 degrees. So sanitary pads, if given separately, it can be disposed of in the gasifier along with the coal. So any byproduct from this? Anything roadside waste. No, byproduct. I mean, Byproduct, municipality if you- was claiming that diesel will be. The thing is, if you give me plastic, instead of your waste, if I took plastic and put it in the pyrolysis tank, I am going to get gas, oil and carbon, char of the water. If I put this coconut shells inside, I will be getting biochar, I will be getting oil and I will be getting hydrogen gas. So depending on what input material the council gives me, depends the output. This is a versatile plant. It can So be you used need for all kind of waste. you need segregated waste. For example, if you want to generate diesel and gas, then you need only plastic. Of course, because for a commercial viability, if you get a good amount of plastic, then you get a good amount of oil. Otherwise, I can dispose it off. But if you want a commercial feasibility, like you want 60% oil and all, then you have to have a good plastic. I'm the director of GD Environmental. And the information that you are seeking, you will get everything in this. नेम सर यो Ajit Gadge. अजित गाडगे आज तुम्ही सनसेटार आयला पळयलो मरे सगळो हय मेन रोडार बी सगळें निवळ दिसता मरे सरावंडींग एरिया निवळ दिसता मरे चेअरपर्सनाचा पयलो क्वेश्चन पत्रकारां निवळ दिसता मरे सगळें आज आमी 10 TPD जो गॅसिफिकेशन प्लांट जो आमी रिस्टोर केल्लो ताजे आज ट्रायल कमेंस केला मडगांवच्या आमदारांनी गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर चीफ ऑफिसर सगळे कॉन्ट्रॅक्टर सगळे एमी सगळे इंजिनियर ओपन स्टार्ट केलं तेजें ट्रायल पळयलां आमी आज सो टोटल मिक्स गार्बेज वता भितर सो आतां ताणें सजेशन केलां की मातसो स्मेल येता तो फक्त तातूंत थर्माकोल केलें म्हणून आमी आतां डायरेक्शन दिलां सो हांवें आतां तांकां डायरेक्शनूय दिलां एनी चीफ ऑफिसराक की दोनी डोर टू एजन्सीची मिटींग घे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा ताज्या शेड्युला प्रमाणे कितें कितें सगळें हाडप ड्रायव्हर हांगा तें आमी घे आनीक आज दंपर मिटींग दवरल्या आनी ताणें कितें जाय तें एक आमी म्हणलां की आज चालू केलो आज भितर ट्राय केलो मागीर ना एक ताका डायरेक्शन दिलें की कॉन्ट्रॅक्टर 10 ते 15 दीस कंटिन्युअस ट्रायल मार खंय कितें जाता खंय कितें डॅमेज जाता खंय कमी पडटा आनी एक अवघ्या 15 दिसां भितर आमी फूल स्विंग मागीर इनोव्हेशन करतले कन्सेंट टू ऑपरेट कितें मेळना म्हणून कितें सगळें परमिशन जाय सगळें म्हणल्यार ट्रायल केला न्ही सगळें परमिशन जाली तरी आसतना आमी तातूंत आनी मातशें ऑल्टरनेट स्ट्रिक्ट करतात गार्बेज मिक्स गार्बेज ताका कशी दिवपाची जेन्ना ब्लॅक स्पॉटाचेर गार्बेज येता ती कशी सॉर्ट आवट करून कशी पोटल्यांनी भरपाची कांयच हें करपाचें ना फक्त तो आतां सदां सॉर्ट आवट करता की थर्माकोल कितें जाता तो काळपा लागून थर्माकोल ब्लॅक स्पॉटाचेर समज सारकी गार्बेज मिक्स गार्बेज सारकी आयली तांचे प्रमाणे जाल्यार तो आतां स्पेशल ताणें आमकां जें आपूण रॅम्प करता म्हणून गाडी हाडली 5 टनाची डायरेक्ट रॅम्पा वतली डायरेक्ट प्लाना भितर गेली जो पळय आमी 10 टनाचो प्लांट घाला त्या प्लांटाचें आज ट्रायल स्टार्ट केला ताणें तें म्हाका पळोवपा खातीर आपयल्लो तें हांव आतां पळोवपा खातीर आयलो तातूंत भितर मिक्स गार्बेज कितें आसा तें वचपाक शकता तुमी जाल्यार वचून पळय ते 2-3 दीस ते ट्रायल घेतले ते मागीर एक दीस ठरोवन मागीर ते मागीर इनॉग्रेट बी करप वेट आणि हे सगळं वेट ना मिक्स गार्बेज म्हणजे तातूंत भितर सामकी वेट नासता तातूंत सगळें ड्राय आनी कितें कितें येता प्लास्टीक येता प्लास्टीक बिस्टीक सगळें वता किंवा नाल्लाचे कुडके बिडके आसले ते सुद्दां वता फक्त हें काड म्हण सांगता ताका भायर थर्मोकॉल तातूंत भितर वचपाना थर्मोकॉल गेले जाल्यार मागीर तें हें जाता रिएक्ट जाता केमिकल जाता थर्मोकॉल घालप ना केन्ना पर्यंत प्लांट स्टार्ट जातलो जाला स्टार्ट वचून पळया मातशें ट्रायल कॉमेंस केला ताणें कितें आसल्यार मॉडिफाय करून कितें करून एक 10-15 दिसां भितर वता फायनल
प्रोसेस घालपाक कोणेच केला ना. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।